तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो जो बूथ 1 बूथ 2 तुम्ही पळयला सकाळच्यान 7 वाजूपासून हांगासर लोकांची लायन लागलेली आसा आणि आतां पर्यंत म्हणजे जवळ म्हाका दिसता आतां 2 जाल्या 2.5 जाल्या 50% वोटींग जाला. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या बुथाचेर आनी 75-80% 78% वोटींग जातलें अशें दिसता वोटींग पॅटर्न पळयत जाल्यार. आणि लोकांनी जे न्यू वोटर आसा फर्स्ट टायम वोटर आसा त्याच बरोबर पयलींचे वोटर आसा हे सगळे जाण भायर सरल्या आणि वोटींग पर्संटेज आनी हेच जर दिसता जाल्यार वारें काँग्रेसच्या सायडीक आसा अशें दिसता. आणि तालिगांव म्हणजे कितले न्यू वोटर्स कितले आसा? न्यू वोटर्स फर्स्ट टायम वोटर्स जवळ जवळ म्हाका दिसता 1,500 न्यू वोटर्स तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आयल्या फर्स्ट टायम वोटर. तुम्ही आता उत्पल पर्रिकर सपोर्ट करता, कशें आसा वारें कशें आसा? पणजेनी पळय सगळे जाण आतां म्हणटा की उत्पलाचेर हें जालां दिसता उत्पलाकूच सगळ्यांनी सपोर्ट केला. सायलंट वोटींग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा पणजेन. तो तुमकां 10 मार्चाक जेन्ना कावंटींग जाता तेन्ना कळटलें की सायलंट वोटरांचो रोल कितको आसा तो कितको इफेक्टीव जातलो तो. साखळी सगळ्यात हायेस्ट वोटींग आतापर्यंत साखळी झाल्या 54 हायस्ट झाल्या. पर्संटेज जावं म्हणजे जो कोण सिटींग आसा तेच्या अगेन्स्ट जावं. ओके. तुम्ही केन्नाय पळय खंयचें इलेक्शन पळया वोटींग पर्संटेज चड जावं म्हणजे जो सिटींग आसा तेच्या अगेन्स्ट तुमकां दिसता मुख्यमंत्र्याची सीट आसा धोक्यान आसा म्हणून अशें दिसता.